तुम्ही म्हजे गोवाय 2020-2021 ह्या गवळीक वर्साचो विशय. आमच्या गवळी बापान आमकां ह्या गवळीक चिटीन उगडास केला. जेजू दर्शनाचो अणभव आमकां साठोवन उडयना पण सुडसुडीत करता. नॉट स्टॅटीक बट डायनॅमीक. साठयना पण आमकां सुडसुडीत करता. प्रश्न हो, सुडसुडीत आमी? तूं सुडसुडीत आसाय? वो खंय तरी आमची गोंयची पवित्र सभा साठून गेल्या, स्टॅटीक जाल्या? सो आमी जेजूक गोवाय दिवपाची आमची उमेद सदांच जळटी दवरूंक आनी नवे उर्बेन धिरादीक पावलां आमी मारूंक. हे गवळीक चिटींत आमचो गवळी बाब 10 उपाय आमचे मुखार मांडटा. आयज हांव हांगा आसा तांतलो 6वो उपाय, सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून. ओ तुमी म्हजे गोवाय सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून ह्या विशयाचेर म्हजी 2 चिंतनां तुमचे मुखार वांटूंक. आमच्या भारत देशाचो आनी आमच्या माणकुल्या गोंयच्या राज्याचो आयचो समाजीक, आर्थीक आनी राजकी संदर्भ मनान दवरून आमी थोडी उतरां नियाळूंक धरूं येता. स्टीवर्डशीप सांबाळणार, डिव्हलपमेंट उदरगत, एक्सप्लॉयटेशन डिस्ट्रॅक्शन गैर उपयोग व निसंटन आनी भोव गरजेचें उतर रेस्टोरेशन नव्यान बांदून हाडप. थोडीशीं आनी कितलींशीं उतरां आमच्यान म्हणपाक जातात ती सस्टेनेबिलिटी तोंकपा सारकी उदरगत, रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी, ट्रान्सपेरन्सी उक्तेपण आनी ही सगळीं उतरां रचनेच्या संदर्भान, सृश्टीच्या संदर्भान. म्हजे गोवाय जायात रचनेचो व सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून. तर रचना व सृष्टी म्हणजे कितें? सैम, वातावरण, जिवा सांखळ, नेचर, एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी. चडशीं जाणां कडेन आमी हेंच म्हणटलीं. क्रिएशन एज अ सिस्टम टू बी स्टडीड, अंडरस्टूड अँड कंट्रोल्ड बाय इंटेलिजंट ह्युमन बिंग्स. रचना व सृष्टी म्हणजे आमी शिकता, समजता, नियंत्रण करपाक शकता तसलें एक धोरण, एक सिस्टम. पण आमचो भाग्योन बाप पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा रचना व सृष्टी जावन आसा एक देणे, एक सोत, अ गिफ्ट, अ रियालिटी. लावदातो सी हे आपली गवळीक चिटीन भाग्योन बाप म्हणटा. Laudato Si number 76. Creation can only be understood as a gift from the outstretched hands of the Father of all, and as a reality illuminated by the love which calls us together into universal communion. देव बापाच्या उक्त्या हातांतले देणे आनी मोगा वरवीं उजवाडायलोलें एक सोत जे आमकां सार्वजनीक एकवटान आपोवणें दिता. हे आतांचे गवळीक चिटीन आमचो गवळी बाप
बिस्प साहेब आमकां उगडास करता की देवान आमकां मनशांक रचल्यात आनी आपले आख्खे रचनेचे सांबाळदार नेमल्यात. हे आमच्या सार्वजनीक घराची काळजी घेवंक आनी संवसाराची उदरगत करूंक. म्हणटच सांबाळ करप म्हणल्यार काळजी घेवप आनी उदारगत करप. काळजी घे, उदारगत कर. आज आमी खंय आसा? आमकां देवान दिल्ले सांबाळणार जबाबदारेची गोत आयच्या संदर्भान कसली जाल्या? नदर मारल्यार दिसता आमी हुशार मनशां आमचे जबाबदारेचो काळजी घेवपी भाग विसरल्या आनी उदारगतीचेर आमी इतलो चड भार घातला की आमी लुटमार जाल्या. लुटपी, ओवर एक्सप्लॉयटर्स. फकत फायदो आनी आमची केन्नाच धादूस जायना आसलेली आशा बाळगून आमी सृश्टीचे व रचनेचे निसंटन करपी जाल्या. हो व्हिडिओ पळोवया. सुरुवात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया. 829 पेज नंबर 15. 829. Ai sulle spolaccia munira Anunami tursuruya Diso aizo amci purbizo Oveni drutsungavuya Soram cetai koru Sonto sadula suruya Cibuluran cikalsa Devoni moima Diontori liuya
Alleluia, 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 alleluia. तुम काय देऊ आज आमी किरीत भाशेन परब समरमतांव बागयोंत जुकी आनी आनाची आनी तशेंच आज आमी मागतांव शिना लुकस ही आमची भयण आपल्याचो जल्माचो दीस समरमता. आज आमी किरीत भाशेन बाबा भयणीनो मागतले हांव सगळीं काल आमची 5 जाण बाबा भयणां कोविड-19 जावन मरून गेल्यात. किरीत भाशेन 14 वर्सांचो एक तरणाटो मेला. ह्या आमच्या सगळ्या बाबा भयणांक देवान सुर्गीचें सूख फावो करूं आनी तांच्या घरच्यांक बुजवून फावो करूं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया. तशेंच ह्या दिसांनी जायते आमचे भाव आनी भयणो कोविड-19 जावन मरून गेल्यात. तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. देवान तांकां किरीत भाशेन हें मरण एक देवाची येवजण म्हूण समजून घेवन आनी तांकां सगळ्यांक बुजवून आनी धीर फावो करूं म्हूण ह्या मिसान तांचे खातीर आमी खोतखोत्यान मागून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आमच्या गोल्याब्यान मोलाच्यो वस्तू आसात त्यो आमी मेळत थंय उडयना. त्यो बरे भाशेन सांबाळटात आनी खंयसरी सांडत म्हूण बँक लॉकरान पर्यंत दवरतात. जेजूच्या काळार लोक आपली गिरेस्तकाय शेतान लिपोवन दवरतालीं. सर्गीचें राज शेतान लिपलेल्या एका तेव्या परी. जेजू हे ओपारी वरवीं सर्गीचें राज एका तेव्याक सोर करता आनी आमचें मन काळीज ताजेर लावन तें आपणावंक आपयता. तर आमी सगळ्यांनी सर्गीचे हे तेवे जोडून घेवंक आमचें दान मन ताजेर घालूंक आनी एक दीस सर्गीच्या राजान भागीदारां जावंक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, देव आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना अशें हेब्रावांचे चिटीन 13व्या आवेस्वरान 5वे ओळीन आमकां मेळटा. किरीत भाशेन बागयोंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, हांवें क्रिस्ता खातीर सगळें सांडलां. ह्या संवसारांतली गिरेस्तकाय, ह्या संवसारांतलो मान वडवीक हें सगळें म्हाका शेण कशें. आमच्या ह्या जिवितांत आमचें काळीज आनी मन ह्या देवाच्या राजाचेर आमी दवरूंक, हें देवाचें राज किरीत भाशेन एक तेवो म्हूण समजून घेवंक, जेजू आमचो एक व्हड तेवो जो बापान आमकां दिला, ताचे खातीर आमी किरीत भाशेन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां ह्या मिसान सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी जायते पावटी आमी चुकल्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच्या कुंवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
देवाची तूस देवाची महिमा एवढार आमी गावुया. Moima deva utsurgi, moima deva utsurgi, moima deva utsurgi, moima deva utsurgi. Aisha isna sansari, sorvespora deva surgi charaya. Surbudvidar deva papa, ami tuka namaskar kortam, ami tuka dinvastam tuja tor voivova pasom, ami tuka vakantam, ami tuka namaskar kortam. Moima deva utsurgi, moima deva utsurgi. Deva utsurgi, moima deva utsurgi. Sumia Jesu Christa, Bapacia eklias putra. Sumia deva, deva cesheliye, tu sansarace pap katai. Amchi kakutko, tu bapacio zmiakoslaj, amche magne aikun ge. Moima deva utsurgi, moima deva utsurgi, moima deva utsurgi, deva utsurgi, moima deva utsurgi. Pavitratmya sangati, Deu papace moime Jesu Christan, eglos nu povit, eglos nu ishvut, eglos tu por mishvut. Amen, amen. Pratuya. देवा तुजेर पातयोतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तान आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान रासू चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबेओन दोंगरार सर्वेस्पूर सालोमावाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमावान म्हणलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे स्वातीर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलें. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले पोरजे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सालोमावान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चोड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक, ना म्हूण गिरेस्काय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलाय देखून तुवें मागलाय तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसलें जागृत आनी हुशार मोन हांव तुका दितां. त्या भायर
तुवें मागूंक नाय तें बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. परतून म्हणुया, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समूर्त. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवाळायेर म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक अपूट निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे फुटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. भागीवत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जीं कोण ताचो मोग करतात आनी जीं कोणाक ताणें आपली येवजणे प्रमाणे आपयल्यांत, तांच्या बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. कित्याक जे कोणाक देवान आदींच फुडें वळखून काडल्यांत, तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक ताणें ताका आदींच विंचल्यांत. जे कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यांत तांकां ताणें आपणें केलां. आपयल्यांक तांकां ताणें प्रमाणीकपणांनी दिलां. प्रमाणीक केलेल्यांक तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Hallelujah, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सुर्गीचें राज शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पोरी. कोणेकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण
विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवत्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी सुर्गीचें राज दर्यांत मारलोले आनी सगल्या जिन्सांची मासळी दवरतले एके रांपणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारोनात ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगलीं रुदन करतलीं आनी दांत किरलायतलीं. तुमी हें सगलें समजल्यात? ताणें म्हणलें ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटच सुर्गीच्या राजाचो सीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी साद्या काळाच्या 17व्या आयतारांत भितर सरता आनी आज आमी किरीत भाशेन सुर्गीचें राज वो देव आमचो तेवो हाचे वयर नियाळ करता. आमी जाणाव ह्या संवसारांत आमकां सगल्यो म्हत्वाची वस्तू आमी एकठांयता, पुंजायता आनी मोलाच्यो आसा त्यो सांबाळून दवरता आनी त्यो आमी जायते फावटी बऱ्यो करून माणसुकेन सगळे सुरक्षीतपणान आमी त्यो वस्तू दवरता. जायते फावटी आमची मदली FD फिक्स डिपॉझीट करतात, भांगार दवरतात. आमी ती जायते फावटी व्हरतात आनी आमच्या बँक लॉकर्स म्हूण आसात थंय ते दवरतात. वा आमच्या घरांत आमी एक सेफ म्हणून करता आनी थंय आमी तें सांबाळून दवरता आनी आमची नदर सदांच ह्या वस्तूचेर आसता. केन्ना ही वस्त कोण हात लायतलो, कोण ती खंय पुंजायतलो, कोण ताका कितेंय तरी आताक करतलो अशें आमची चिंतनां आसतात आनी आमचें सगळें काळीज ध्यान मन ह्या मोलाचे वस्तूंचेर आसता. बाबा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां किरीत भाशेन ह्या थेव्याची खबर सांगता. पयलें वाचप आमी किरीत भाशेन ह्या पयल्या वाचपांत राजांच्या पुस्तकांतल्या पयल्या वाचपांत आमी सालोमाव दाविदाचो पूत हाची खबर आयकता. किरीत भाशेन हो भुरगो आसता आनी ताका राजा कसो विचून काडटात आनी देव ताचे कडेन विचारता तुका कितें जाय तें तूं माग. आनी सालोमाव बाळो भुरगो तो नोकळो जाता कितें मागूं देवाशी देव म्हाका विचारता. आनी जायते जाण चिंतात घडयेक हो देवा लागीं गिरेस्काय मागतलो, घडये देवा लागीं आपल्याक जायत्यो हेर वस्तू सगल्या राजा परस आपूण श्रेश्ठ राजा कसो ह्या संवसारांत जियेतलो अशें मागतलो. पूण सालोमाव बाबा भयणीनो, देवा लागीं एक वस्त मागता आनी देव सुद्दां ही ताची तोखणाय करता. तो देवा लागीं जाणवाय मागता आनी देव ताका ही जाणवाय दिवन ताका देव किरीत भाशेन दुसऱ्यो 2 वस्तू दिता. कसल्यो वस्तू? जाणवाय बगर देव ताका ग्रेस्काय दिता आनी देव ताका मोहिमा दिता. आनी आमी जाणाव सगल्या राजा परस सालोमाव एक बोडवंत राजा कसो ह्या संवसारांत आजून पर्यंत आमी ताचो उगडास करता. आयचें दुसरें वाचप भाग्यून पावलो रोमकारांक बरोवन दवरता आनी तातूंत तो म्हणटा देवाची एकूच येवजण कितें की आमी हे सुर्गीच्या राजा खातीर आमकां सगल्यांक देवान आपयल्यान आनी ताचे खातीर आमी वावरूंक गरज. हाका लागून देव आमकां सगल्यांक प्रमाणीक आनी किरीत भाशेन तो आमकां ह्या संवसारांत मोहिमेवंत करता. कित्याक आमी ह्या राज्या खातीर ओदीक आनी ओदीक ताणें आमकां विचून काडल्या आनी ह्या राज्या खातीर आमी वावरूंक आमकां गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी 4 वेपारीची खबर आयकता. पयले सुवातेर आमी आयकता शेतांत लिपलेल्या
एका तेव्याची खबर, दुसरी वपार आमी आयकता एका मोतयाची खबर, तिसरी आमी आयकता एका झाडाची खबर, आनी चवथी आमी आयकता एक धर्मशास्त्राची जो पोरण्यो वस्तू काडून न्हय पूण बऱ्यो वस्तू आसात त्यो सांबाळून दवरता. आज आमी पयली वपार आसा ताचे वयर नियाळटले. कसली वपार? आमी शेतांत लिपून आसलेल्या थेव्याची खबर आमी हाचेर नियाळुया. बाबा भयणीनो, आदल्या काळाच्या लोकां लागीं नोटी नासल्यो. आमी जाणां आमचे लागीं आतां नोटी आसात, पेपराच्यो नोटी त्यो. आमचे लागीं 1000 आसले 500 रुपया, आतां आमचे लागीं 2000 आसात आनी 500 रुपया आसात. त्या लोकां लागीं आदीं नोटी नासले, तांचे लागीं भांगर आसलें, तांचे लागीं मोलाच्यो वस्तू आसल्यो, तांचे लागीं बाबा भयणीनो हें सगळें सिल्वर तसलें आसलें. म्हणटूच हो लोक ह्यो बऱ्यो भाशेन सांबाळूंक दवरूंक सोदतालो. जायते फावटी दुसरे तांचे दुस्मान आसात ते आक्रमण करताले, तांकां एटॅक करताले, आनी किरीत भाशेन आक्रमण करता देखून सुरक्षीत सांबाळूंक लोक कितें करतालो, ह्यो वस्तू व्हरून आपल्या शेतांत लिपोवन दवरतालीं, खोंड काडटालीं आनी त्या शेतांत भितर पुरोवन दवरतालीं. अशें काळ बोळांटालो. जायते फावटी शेताचो दोनी ह्यो वस्तू हो थेवो जायते फावटी घोडे पुजावंक पावनासलो. म्हणटूच जे कामदार आसले, जे थंय वावरडी आसले, ते शेतांत जोत घालताले आनी अशें जोत घालता आसतना जायते फावटी तांकां हो थेवो मेळटालो. पूण हो थेवो तांकां मेळ्ळो म्हणून तांच्यान तो आपलो करूंक जायनासलो. म्हणटूच कितें ते करताले, जायते फावटी वेतालेत, जाण आसले शेतांत थेवो आसा, सगळे आपल्या लागीं आसा तितलें विकताले, सगळे आपली गिरेस्तकाय हेर सगल्यो वस्तू आपूण विकून तें शेत विकतें घेताले आनी हें शेत आपणाचें ते करताले, कित्याक थेवो थंय आसा म्हूण ते जाण आसले. जायते फावटी इतलो ते वेळ विबाडिनासले, कित्याक ह्या थेव्याचो तांकां मोल जायते फावटी जाण आसले. हाका लागून वेगळीं वेताले, आपल्या लागीं आसा तितलेंय ते पुजावन ह्या दोनयांत कडचें हें शेत विकतें घेताले. आनी जुदेवांचे चाली प्रमाणे, तांच्या रिती चाली प्रमाणे, तांच्या कायद्या प्रमाणे जो कोण जाका हो थेवो मेळटा ताचो हो थेवो जातालो, कित्याक जाचो दोनी, ज्या शेताचो दोनी आसा, ज्या शेतांत हो थेवो मेळ्ळा आनी जाका हो थेवो ताणें पडयला वो ताका तो त्या वेळार तो संस्पून वो जोत घालता आसतना मेवला तो ताचो जातालो. हाका लागून बाबा भयणीनो, सगलो उपाय हे घेताले. फावो तो थेवो तांचो थंय आसा म्हूण ते जाणा आसले. सगळें तांचें मन, सगळें तांचें काळीज ह्या थेव्याचेर आसलें. चोरून फोटोवन नागोवन हो थेवो ते एकठांय करिनासले, पूण तांकां जो मेळ्ळा ताचो बरे तरेन ते आपली सुरक्षा करताले. हे भाशेन बाबा भयणीनो, जेजू आज आमकां उगडास करता. तुका आनी म्हाका ह्या सुर्गीच्या राजाची आमी एक थेवो जाल्ल्या परी सुरक्षा करूंक गरज. ह्या सुर्गीच्या राजा खातीर आमी ह्या संवसारांत वावूंक गरज. आमी ह्या संवसारांत जियेतना बाबा भयणीनो, देव आमचो थेवो म्हूण आमकां गरजेचें. ह्या संवसारांत जायते फावटी आमी गिरेस्तकाय पुजायता, जायते फावटी दोन दौलत, जायते फावटी मान वडवीक, जायते फावटी हेर वस्तू आमी एकठांय करता. संवसार 4 दिसांचो अशें आमकां म्हणटात, पूण ह्या संवसारांत ह्यो वस्तू पुजावंक आमचें जिवीत बाबा भयणीनो आमी सारता. जेजू आज आमकां उगडास करता. ह्या वेपारी वरवीं लिपलेल्या ह्या शेतांत लिपलेल्या तेव्या सारकें तुमचें जिवीत जावं दी. कित्याक जंय तुजें काळीज, जंय तेवो आसा थंय तुजें काळीज आसतलें, जंय तेवो आसा थंय तुजें मन आसतलें. आमचें मन आनी काळीज जंय तेवो आसा थंय आमी दवरूंक गरजेचें. आनी खंय आमी दवरता जेन्ना आज आमकां 3 उदाहरणां मेवतात. पयलें उदाहरण बाबा भयणीनो आमकां मेळटा तें जावन आसा ते सामारितान बायलेचें. बांयच्या कांटा जेजू ती बसून आसली आनी जेजू तिचे लागीं उदक मागता आनी ही वस्तोरी समजता की जेजू जावन आसा तो थेवो. गिव मी दॅट लिवींग वॉटर अशें ती ताचे लागीं मागता आनी जेजू तिका तें दिता. खरेपणी खऱ्या थेवाक
तेव्याक ती भावा भयणीनो आपल्या जिवितान मानून घेता आनी ताका आपल्या जिविताचो मास ती करता. दुसरें आमकां मेवता जाक्यो हाची खबर. जेन्ना जेजू ताच्या घरांत येता, जाक्यो आपलें जिवीत सगळेंच बदलता. आपल्या लागीं आसली ती गिरेस्तकाय चौपट दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरता. ताका आपल्या जिवितान कितें म्हत्वाचें तें समजूंक मेळटा आनी हाका लागून आपल्या जिवितान हो तेवो आपल्याक फावो जालो, जेजू आपल्याक फावो जालो आनी हे जेजू वरवीं सर्गीचें राज आपल्याक मेळ्ळें म्हणून तो खुशाल बरीच जाता. बाबा भयणीनो, बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन हांवें सुरवातेक म्हणलां ते भाशेन अशें म्हणटा, सगळें म्हाका ह्या संवसारांत आसा तितलें शेण हांवें सगळें क्रिस्ता खातीर सोडलें, कित्याक तो जावन आसा म्हजो तेवो. हांवें ह्या संवसारांत जियेता आसतना ह्या तेव्या खातीर जिवंक गरज. हें सर्गीचें राज जें देव आमकां दिता ताचे खातीर आमी जिवंक गरज. आमच्या ह्या जिवितान बाबा भयणीनो, देव आमकां आनिकूय वस्तू दिता. कसल्यो? आमचे पुर्वज आमकां दिता. आज आमच्या शेपाय शेमायचो आमी खेरीत भाशेन उगडास करता. भाग्यवंत जोकी आनी आना हांचो उगडास आमी करता. आमकां आमची पिणगा फुडें व्हरूंक ही आमकां शेपाय शेमाय देव दिता. तांचे वरवीं आमकां जायती बूद दिता. तांचे वरवीं आमकां जाणवाय दिता. तांचे वरवीं आमकां ह्या संवसारांत कशें आमी जिवचें, देवाचे भिरांतीन देवाक खालतिकाय रावन सर्गीचें राज आमी कशें आपणावन घेवचें, सर्गीच्या राजा खातीर आमी कशें वावुरचें, ही जाणटेली आमकां शिकयतात. जायते फावटी बाबा भयणीनो, ह्या जाणटेल्यांक स्पेर पार्ट्स जाल्ल्या भाशेन आमी आजिलांनी घालता. जायते फावटी तांकां आमी नाकारता. जायते फावटी तांच्या आमी बेपरवा करता. आमच्या घरांत तीं आसा. जायते फावटी आमच्याच भुरग्यांक आमी बरी देख तांकां मान रेस्पेद दिवंक शिकयनात. आज आमच्या सगळ्या शेपाय शेमाय खातीर आमी मागुया, देवान आमकां किरीत भाशेन उत्तम गिरेस्तकाय कशी आमकां बूद दिवंक, आमकां देवाचें राज हाची शिकवण दिवंक ही जाणटेली आमकां दिल्यात. तांचे वरवीं आमकां किरीत भाशेन देवाची जाणवाय फावो जाल्या. देवाचें राज आमी कशें ह्या संवसारांत विस्तारचें, देवाच्या राजाचो उदीक आनी उदीक आमी जिवितान कशें म्हत्व समजुचें, ह्या जाणटेल्यांनी आमकां शिकयलां. तांकां आनी तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन देवाक आर्गां दितना तांचे पासत आमी मागुया. आनी देवाच्या राजाचे उदीक पुरते आमी फावो ते मुणयारी ह्या संवसारांत जाता तेन्ना ताका आमी मानतात तशें आमचें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमी म्हत्वाच्यो वस्तू आसात त्यो ह्या संवसारांत समजनात. जायते फावटी म्हत्वाचें आमकां कितें, देवा खातीर आमी जिवंक. जेजू आमकां एक व्हड तेवो ह्या संवसारांत दिल्लो. बापान आमकां हो तेवो दिला. ह्या जेजून आमकां किरीत भाशेन आपली शिसां करून ह्या संवसारांत तेंच सर्गीचें राज फांकारूंक आनी विस्तारूंक आमकां आपयल्यात. तर आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत प्रयत्न करूया. जावं ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं, ल्हान ल्हान आमच्या कोरन्या वरवीं, ल्हान ल्हान आमच्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांक बरेपण हाडूंक. ल्हान ल्हान आमी करता तेन्ना देव आमकां कसो आमचो मोग करता, देव आमचो कसो हुस्को दवरता, देव आमकां कशें प्रमाणीक कशें जिवंक ह्या संवसारांत वावुरता ताचो आमी उगडास करून दुसऱ्यांकूय ही जाणवाय दिवंक आमी वावरुया. आनी दुसऱ्यांकूय देवाचें राज आमी अदीक विस्तारूंक वावरूंक तांकां आमी जागृत करुया. आनी अदीक आनी अदीक जेजू आमचो खरो तेवो, ह्याच जेजूचेर आमी विस्वास धरून आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावाट उचारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरमी सांबावलो, आंकवार मरयतात सोमलो, पोस पिलाता काल ताणें कुस सुचले, ताका कुस्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्या मदें नेवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो,
स्वर्गात चडलो सुरविदा देवबापाच्या उजव्याक बसला तुई तान जिव्याक मेल्याची मुसुबी करून घेतलो सोन मानला पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातक्यांचे भोगसोने कुडीचें जेवणपण सासणाचें जीवीत आमेन. बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवाची आमकां गरज. देव हांव सुरवातेक म्हणटालो आमकां साडिना आनी आमकां सोडिना तर आमच्यो थोड्यो गरजो आनी मागण्यो ह्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपल्या शेड्यांच्या काळजांत सोर्गीच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सोर्गीची गिरेस्तकाय आपले पुर्जेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भावां भयणां कोश्टां त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताकाळ आसलेले पुर्जेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांनी सोर्गीच्या वस्तूचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवन खरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण वळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगळ्यांनी आमचें मन कालीज सोर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सोर्गीचे वाटेर आडकोळ जाता तें सगळें पयस करूंक देवा लागीं कृपा मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 6.5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासकी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यान सुर्गीच्या राज्या खातीर आमी दिसपोटी वावुरतना जिसू आमचो तेवो म्हूण आमी ओळखून घेवंक आमचें जिवीत ताचे खातीर आमी खर्चूंक आमकां सायबा ह्या मागण्यांतल्यान तूं कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोन ह्या वेळार गीत घेवया C17 पेज नंबर 35 C17. Korio bare kolko unia zata dziwa poson Mocia pawa bolivara Gesù vito jivit moci Ti salveto zata mucia Dziwa uno poson kore Mucia suru jivit suru Koshe papa, Jesus sovea, gota tuka, jivit moje,
मनशाक सोडून जिवीत सोडून कुशीन बाबा जेजू सोवें भोगता तुका जिवीत म्हजें. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वंपता ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काड्यान सो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोज सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक तशींच ती सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसंवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सो दरबारां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbarazo survisco tu. Povit, 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 darbarazo survisco tu. Surgani sosar volja, voi boja. Surgani sosar volja, volja svojo. Usorgi, tuka soiso. Sones poracinavi, Sones poracinavi, Usorgi, tuka soiso. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत
तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घुटपूर घोटुया. सोम्याचे सू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुरो जीवन कोण आमी पुरगुटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः शिवणपणाचो आमी भुक्ती पडूंक उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. किरीत भाशेन कोवीड जावन आमचे भाव आनी भयण मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो दी म्हण वेळार आमी मागता. तांकां आनी तुजी इत्सागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरचुरीत मुखामोड पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चोपुती बागेवन सुसे बागेवन दमदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावत. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सुर्गीचे राज आमचो व्हडलो तेवो आनी जेजू हो बापान फावो केल्लो तेवो आनी आमकां हें सुर्गीचें राज विस्तारूंक तें सोदून काडूंक आनी तें जिवंक आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. सगल्यांनी हे वेळार जेजून शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन आमी खोतखोत्यान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो मिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्षान ओतरेकता तर आमकां तुशी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो देवान आमकां दिल्लो तेवो
ताच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पितेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D27 पेज नंबर 61. D27. Moja deva tu sol boro Rosnar boso doni koro Soklia kalca dismuk tu so Awe sodat kuru Deva tuja Boga klata Kalis boce tu kadita Kalis boce tu kadita Deva tuja Boga Kalis boce tu kadita Kalis boce tu kadita. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वडत्या मोगान आमकां घडून दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. सुर्गीचे राज आमचो खरो तेवो आनी तातूंत देवाक आमी अदीक आनी अदीक दिल्लो तेवो जेसू आमचो तेवो म्हूण आमी दिसपोटी वावरूंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक सगळीं आमी गीत घेवया. U23. Satan tuce sufolgire Deus ala na tu so
tori urpestasta tori sali devarambi aji keli urpestasta tori sali devarambi aji keli. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक. आयच्या दिसाक आमी मिसाची भेट भेटयल्या. कांय कळोवण्यो. आमी आमची पयली PPCची मिटींग ब्रेस्तारा दिसाक केल्या. ही पयली मिटींग म्हणटा ती वर्च्युअल मिटींग, गुगल मिटींग आमी केल्या आनी तातूंत थोडेशे निर्णय आमी घेतल्यात. तातूंतलो एक निर्णय म्हणल्यार आमची इगर्ज उक्ती करपाचो निर्णय. आमी हो आगोस्ताचो म्हयनो जो येतलो तो सोंपो पर्यंत मिन्स टील ऑगस्ट 30th आमी इगर्ज उक्ती करची ना. भो करून आमकां सगल्यांक ही काळजी घेवची पासत. त्या म्हणल्यार आमची मिसां लायव्ह स्ट्रीम जातली आनीक एडोरेशन्स सुमाराक 3 फावटी लायव्ह स्ट्रीम जातली. तातूंत आमी भाग घेवया. आमचें दोतोनीचें वर्सूय सुरू जाल्लें आसा आनीक दोतोन जे भाशेन आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान ऑनलायन क्लासीस केल्ल्यो आसात दोतोनूय ऑनलायन जातली आनी ही दोतोनीच्यो क्लासीस ज्यो आसात त्यो आमी आमचे ग्रुप्स आसात तांचेर धाडटा. म्हणटच सगळ्या आवय बापाय लागीं मागता तुमच्या भुरग्यांक ही दोतोनीची क्लास तांचे बरोबर ती तुमी केल्यार तुमचोय बीन तुमची दोतोन शिकोवन परतून जातली. म्हणटच तातूंतय आमी बरे भाशेन भाग घेवया. ह्या दिसांनी आमी जायत्यो ऑनलायन कॅम्पेन्स केल्यात तातूंतय भाग घेतला. आयज नावशी मारिना आसा ताका पब्लीक हियरींग जावपाचें आसलें आनी ज्यो इमेल्स तुमी धाडल्यात ताचो पावर तुमकां कळ्ळा. आयज ती जावपाची आसली ती रद्द केली, कॅन्सील केली. आमकां फकत पब्लीक हियरींग कॅन्सील करपाचें ना पूण हो मारिनाच थंयसरलो काडून उडोवपाक जाय. ह्या पासत तुमच्यो इमेल्स धाडटात त्यो चालू दवरच्यो. ह्या दिसांनी आनीक एक कॅम्पेन सुरू जाल्ली आसा म्हणजे ती पयली सुरू जाल्ली ताका आनीक मातसो नेट जाय. आमचे सेव मोलें 3 प्रोजेक्ट्स जे येवपाचे आसात ते काडून उडय म्हण हाचेय बाबतीन आमी इमेल्स धाडल्यात. आनीक एक ह्या दिसांनी तुमकां कडेन तुमच्या वॉट्सॅपाचेर ही कॅम्पेन लेटर आयल्या. फकत तुमचें नांव घालपाक जाय, तुमचो गांव घालपाक जाय आनी सबमीट करपाक जाय आनी कांयच करपाक नाका. म्हणटच तातूंतय तुमी भाग घेवचो आनी तुमचे प्रोटेस्ट हातूंतल्यान सान धाडून दिवचे. ह्या दिसांनी केसीस वाडत आसात भो करून आमकां ह्या वाटेन आमच्या वाठाराक वास्कोच्या वाठाराक केसीस वाडत आसात. कालच्या दिसाक एक 14 वर्सांचोय भुरगो सोंपला. आमकां दूख भोगता खरी पूण आमी सगल्यांनी काळजी घेवपाक गरज. देखून बरे भाशेन आमी काळजी घेवया. आनीक निमणें म्हणल्यार आयज आमी आमच्या ग्रँड पेरंट्सांचो दीस मनयता, आमच्या शेपाय शेमायचो दीस. आयज घडये आमकां हांगासर इगर्जेन कांय कार्यक्रम करूंक मेळोंक ना पूण जी धाकटीशी एक्टिविटी आमच्या संदेशकारांनी केल्या ती म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांनी घडये एक ल्हानसो व्हिडिओ वो एक सेल्फी वो आपल्या शेपाय शेमाय लागीं उलोवन वो तांचे बरे गूण सांगपाक एक धाकटो असो 1 मिनटाहून उणो एक व्हिडिओ करून धाडपाक जाता. हे आमी ह्या आख्ख्या सुमानाक चालू दवरतले. जे कोणें आजून करूंक ना तुमच्या मदल्या थोड्यांनी करून धाडल्यात कालच्या दिसाक ते आमी एकठांय केल्यात. तशेंच ह्या सुमानान जितलीं जाण ग्रँड चिल्ड्रन आसात, नातू नाती आसात, तुमच्या शेपाय शेमाय पासत हो व्हिडिओ करून तुमी धाडूं येता. आनी सगळ्या शेपाय शेमायक आमी आयच्या दिसाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या आशिर्वादान, तुमच्या देखीन आनी तुमच्या आसण्यान
आमकां एक व्हड थेबो मेळटा. देखून सगळ्या शेपाय शेमाय आमी म्हणटा हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे. आनीक सांत जोकी आनी सांत आनाची आयज परब मनयता आसतना तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. सगल्यांक तुमकां देवान आशिर्वादान भरूं. आनीक एक आमी सिरीज सुरू केल्ली आसा. मिसाचे पयलीं आमी गवळीक चीट आसा ताचेर जी सेशन्स आमच्या डायसिसीन तयार केल्ली आसात ती आमी वाजयता. म्हणटच दर दिसाक मीस सुरू जावचे आदीं एक धाकटो भाग आमी वाजयतले चालू दवरतले आमच्या लायव्ह स्ट्रिमाचेर. तातूंत तुमी भाग घेवचो आनीक हाचे विशीं म्हायती घेवची. सगल्यांक तुमकां देव आयचो दीस बरो दिवं. आयज आमची यूथ मिटींग जातली, वर्च्युअल मिटींग 4 वाजता. सगळ्या तरणाट्यांनी आमच्या तुमकां लिंक धाडलेलो आसा ग्रुपाचेर. ताचेर तुमी ह्या मिटिंगेक जॉयन जावचें. तशेंच निमणी कळोवणी ह्या दिसांनी इम्युनिटी बुस्टर्स हे आमकां सरकारान पाठयल्ले आसात. थोड्या जाणांक ते बऱ्याक पडटात, थोड्या जाणांक मातशें इल्लीशी आडकोड जाता. घेता आसतना इल्लीशी काळजी घेवची. घेतल्या उपरांत जरी तर तुमकां कितेंय अनइजिनेस जाता जाल्यार डिसकंटिन्यू. जरी तर तुमच्या सिस्टमाक तो उपकारता जाल्यार त्यो तुमी घेवच्यो. आनी त्या उन चड आमचे डेयली इम्यून बुस्टर्स म्हणजे आमच्या घरांत जे आमी करता ते इम्युनिटी बुस्टर्स चालू दवरचे आनी सगल्यांनी हेल्दी रावचें. स्टे हेल्दी, स्टे होम. गॉड ब्लेस यू. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Let us begin with a prayer. Remember, O Holy Mother, Saint Anne, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, and sought thy intercession, was left unaided. For thou art a most merciful mother, and dost aid all who are in distress. Inspired by this confidence, I take refuge to thee, and beseech thee, by thy great prerogative of being the mother of the Queen of Heaven and grandmother of the Savior of the world, come to my aid with thy powerful intercession, and obtain from thy immaculate daughter the favor I now request. Amen. Saint Anne was born in Bethlehem of rich parents who owned many flocks of sheep and herds of cattle. Her parents regularly gave away to the poor a large part of their possessions and kept very little for themselves. After Anne's birth, they moved to a beautiful country estate at Sepphoris near Nazareth. From her childhood, Anne loved to pray and to think about God, but she also grew to be an industrious helper around the home. Very modest and recollected, Anne became such a model daughter that other mothers used to tell their young girls to imitate her. And the more she learned about the awaited coming of the Savior, the more ardently did she pray that God might hasten that happy event. Just before her Holy Mother died, she told Anne that she was a chosen vessel and that she should pray for a worthy husband. Anne was now a comely, sturdy girl in her teens, with all the modest simplicity of a devout peasant maiden. Several young men were hoping to become her husband. One day, Anne happened to be praying fervently to God to give her a husband who would help her to live according to the divine law. And at the very same moment, on another farm near Nazareth, an unusually pious middle-aged bachelor named Joachim was also praying for God's help in choosing a wife. Although he knew and greatly admired Anne, he was so extremely humbled that he did not dare think she would become his wife. When the prayers of St. Anne and St. Joachim were presented by the angels before the throne of the Blessed Trinity, God decreed that this pure couple should unite in marriage and be the parents of the future mother of the Messiah.
The archangel Gabriel was sent to announce this decision to them both. The archangel Gabriel appeared in visible form to Anne while she was praying. He said to her, "The Lord give thee his blessing, servant of God. Continue to pray for the coming of the Redeemer and rejoice in the Lord. It is his will that thou accept Joachim as thy husband." Leaving Anne greatly comforted, the archangel went to Joachim and said to him while he slept, "Blessed be thou by the Lord, Joachim. Persevere in the practice of justice and perfection. The Lord wants thee to take Anne as thy wife. Take care of her, esteem her, for she is dear to him, and give thanks to God." The very next day, Joachim, who was small, lean, and broad-shouldered, went and asked Anne's father for the hand of his daughter, and soon the couple were solemnly wedded in a simple open-air ceremony. St. Anne was about 24 at the time, and St. Joachim was 42. Let us conclude by praying. St. Anne, Mother of Mary, the Queen of Heaven, pray for us. St. Anne, Instrument of the Holy Ghost, pray for us. St. Anne, faithful spouse of St. Joachim, pray for us. St. Anne, Mirror of Obedience, pray for us. St. Anne, Mirror of Patience, pray for us. St. Anne, Mirror of Compassion, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, Amen.